म्हणजे वचपाक केन्ना गेल्ले हांगातल्यान? 4 तारखेर. 4 तारखेक. आनी तुका केन्ना कळ्ळें आतां? म्हाका आतां कळ्ळें सकाळी फुडें. हांव कामार आसलो. कितें म्हणून जालें सांग? म्हाका म्हणाले आई हॉस्पिटलान या. पूण ज्या भशेन लोक उलयतले त्या भशेन म्हाका कळ्ळें कितें व्हडलें जालां म्हणून. दोगांयकूय ट्रिटमेंट चालू आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार जी वारकरी जी ती चलन वयताली आयज 10वो दीस तेंचो. सकाळीं उमेदीन ती सगळे उठलेले आनी सगळे ती जी जिका मरण येयलें जी ती गौरी कुडचडकर ही सकाळी उठून अशी म्हणजे त्यांच्या वारकऱ्यांच्या भितर आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की सकाळी खंय ती 4 सुमार उठल्या न्हाल्या बीन आनी आपूण आयज चल्ल्या पंढरपूर वयता म्हणून चला आनी ती बाकीच्यांनी तेंचे म्हणल्यार तूं पंढरपूर वयता आनी आमी खंय वयता तर आमकां व्हरना ना आपूण पंढरपूर वयता. आनी तेणें खंय जी वारकरी जे ती भजन आनी हें करीत वयतात विणा गळ्यान आसता तेंच्या मागीर ती बायलां तुळस बीन माथ्यार घेता तशीच तिणें खंय आयज सादारण 2-3 वरां तुळस माथ्यार घेवन ती चलताली आनी ती तांकां वाटेर सांगताली आपणाचो तुमी तांकां म्हणटाली आमकां जाल्यार आपणाचो तुमी उगडास करताले धा म्हणटा आनी तिणें खंय तुळशीची माळ बी आपूण चलता चलता खंय ती गुंथताली आनी त्या वेळेर चलता कितें म्हणजे तेन्ना चलता थोडे जाणटे बीन म्हणजे तांकां मातशें नजो बीन जाता बीन तेन्ना पूण ताका लागून कोणाचे पांय वळे आनी कितें जालें ताका लागून तेंची फुडें गाडी आसता तेन्ना ती आनी तिची वांगडी ती दोगांय जाणां गाडयेन बसलेली आनी ड्रायव्हर आसलो गाडयेन आनी बाकीचे सगळे फुडें चलत रावताले. तितल्यान फाटल्यान एक तेलंगणा रजिस्टर गाडी इनोवा गाडी फास्ट येयली आनी फाटल्यान धरून तेंचेर धपको मारलो आनी हो अपघात घडलो. बाकीचे इन्वेस्टिगेशन आनी जे कितें आहा तें थंयसरले सोलापूरचे पुलीस करतात आनी तिची जी फॅमिली बी आसा ती आतां सद्या तिची बाकीचे कितें फॉर्मेलिटी करपाक लागून ती थंय सोला हेतून ते पंढरपूरचे हायवेक थंयसर गेल्ले आहात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेंचें नांव श्यामसुंदर फडते.